तर उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जियेयात. भाव भयणीनो, आयज आमच्या भारतांत दिवाळीची परब मनयतात. करून आमचे हिंदू भाव भयणां आयज ही परब मनयतात. आनी दिवाळी म्हणल्यार आमी म्हणटा उजवाडाची परब. उजवाड काडोकाचेर जैत व्हरता. हो उजवाड काडोकाचेर जैत व्हरपाक जें कितें वायट आसा त्या वायटाचोच भस्म जावपाक जाय. आनी ह्या दिसाक कालच्या दिसाक तांणी ही परब सुरू करपाक नरकासूर हाका लासून उडयलो. जेन्ना कृष्णान नरकासुराचेर जैत वेल्लें आनी ताका नाटक केल्लो, ते भाशेन आयज आमकां एक सिंबॉलिजम दिल्लें आसा सगल्यांक. आमच्या जोणेकल्या भितर आनी आमचे भोंवतणी वेगवेगळे तरेचे नरकासूर आसात. ते वायटाची एक खुणा आनी वायटाचें आसणें, काडोकाचें आसणें आमचे मदें. जाल्यार सगळे तरेचें वायट जें आसा तें काडून उडोवपाक जाय. तें काडून उडयतलो जाल्यार आमकां बरेपणाचें फोलेर जाय. हे बरेपणाचें फोलेर घेवन आमी जेन्ना झुजता तेन्ना ह्या वायटाचेर आमकां जैत मेळटा. हें आमकां समजूंक जाता. आयचें देवाचें उतर खरीत भाशेन आमकां हेच दिशेन उलो मारता. हेच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन आमकां सांगता. वेगवेगळे तरेचीं वायटां आसात. वेगवेगळे तरेचें वायट जिवीत जें आमचे भितर सल्लोलें आसा. आपस्वार्थ आसा, कामचार, फजोडपण, आमचीं उतरां एकामेका सवें. जायते फावटी आमी गाळयो मारून उलयता, ताचीय खबर ताणें केल्या. जाल्यार हें वायट जाचे वरवीं आमचे मदें दुस्मानकायो वाडटात, जाचे वरवीं आमी दुसऱ्यांक वायट करता वा दुसऱ्यांक दुखयता, जावं कामचारा वरवीं, फजोडपणा वरवीं, जावं भ्रश्टाचारा वरवीं, वा आमचे आशे वरवीं आमी दुसऱ्यांक दुखयता, असलें सोडून पयस रावात. भाव भयणीनो, जेन्ना सगळेंच आमचे भोंवतणी वायट जालां तेन्ना जायते फावटी आमकांय करून जीं कोण बरीं आसात वा आपूण बरीं म्हूण समजतात तांकां एक चिंतपाची गजाल. जेन्ना सगळेंच वायट जालां तेन्ना वायट आसा तेंच सारकें अशें म्हणपाची आमचे मदें चाल सुरू जाल्ली आसा दिसता. म्हणटच देंवचारान आमच्या मनाचेर एके भाशेन कब्जो केला. बरेपण पळोवपाक आमकां आयज आडखोड जावपाक लागलेली आसा. वो बरेपण आसा तें आमी जाणा जावनूय तें विचून काडूंक आडखोड जाल्ली आसा. देखून जे कोण वायट करतात, चुकी करतात, दादागिरी करतात, तांचे फाटल्यान आमी वेता. देखून हेंय आयज आमकां भाग्योन पावलू सांगता. जे कोण हें सगळें वायट करतात आनी नाडबुद्दी करून वायट बुद्धी दितात, तांचे फाटल्यान वचनाकात, तांचें आयकनाकात, तांचे भितर मिसळ पासून जायनाकात, पयस राव तांचे कडलो. कित्याक त्या वायटान जरी तर तूं घुसपलो जाल्यार तुका काळोख आसा तोच उजवाड कसो दिसपाक लागता. देखून आमच्या घोराब्यांनी आयज जायते फावटी हो काळोख भितर सरला, पूण तो आमकां काळोख दिसना. आमच्या खासगी जिवितान वेगवेगळे तरेन आमी वेगवेगळे जुट्ट्यो गुडये घेवन आसा वा आमचें जिवीत वेगवेगळे तरेन जियेता. ह्या समाजान आमकां वेगवेगळो स्टेटस आसा, तेन्ना हें वायट आसा तें आमकां वायट दिसोच ना, काळोख आसा तो काळोख दिसना. देखूनच असल्या संदर्भांतलो पयस राव म्हण भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन उगडास करता. आनी आमी जबाब स्तोत्रानूय आयज काय बरें म्हणलां, देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. आनी हेंच आमकां सिराकाच्या पुस्तकान मेळटा. कशे भाशेन आमी ह्या वायटांतली पयस रावता आनीक व्हांवत्या उदकाचे झरीक जेन्ना आमी लागीं रावता तेन्ना आमचें जिवीत एक फ्रेश कशें जाता. आमकां ही ताजगी आमच्या जिवितान मेळटा. आनी दर दिसाक जरी तर आमकां ह्या जिविताची ताजगी मेळटा जाल्यार ह्या संवसारान भाव भयणीनो आमी जाय तें बरें करूंक जाता. बरें म्हणटा तेन्ना भोव करून दुसऱ्या वाटेन, दुसऱ्यांक जेन्ना आमी बरें करता वा हे सृश्टीक आमी जेन्ना बरें करता तेन्ना आमी आमकां बरें करपाक आनीक प्रयत्न करपाची गरज ना. कित्याक दुसऱ्यांक जरी तर बरें केलें तें बरेंपण तुका येता. हे सृश्टीक जरी तर आमी बरें केलें जाल्यार हें बरेंपण तुका येता. देखून आमकां
आयज खेरीत भाशेन हो उलो जेजू आमकां दाखयता कशे भाशेन हें बरेंपण जाणी मागूंक पासूंक ना तांचेय सवें ही वस्तोरी जी देव मंदिरांत आसलेली 18 वर्सां देंवचारान तिका वायटाकान करून दवरलेली पोंगी जाल्ली तकली पासून वयर काडूंक जायनासली हें एक तरेचें दुयेंस आनीकूय असलीं जायतीं दुयेंसां आयज आमचे मदें आसात थोडीं कितलींच वर्सां जालीं कांयच जायना बरें जायना जिवितान एके भाशेन निराशा भितर सरलेली आसा आनी असल्या निर्शेल्ल्या जिवितान जेजूचो उजवाड आमकां जाय खुद जेजू आपूण मुखार आयलो कित्याक तो संवसाराचो उजवाड आनी ही पोंगी जाल्ली बायलेक ताणें आपणाशी आपयली आनी तिका ही कांय बरीं उतरां म्हणलीं सोडवणीचीं उतरां आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली घोडे आमच्यान म्हणूंक जाता तिणें कांय मागूंकूच ना पूण देव भाव भयणीनो काकलुतीचो देव आनी ह्या पासत आमच्या वायटाचेर ताका ताची नदर आसा आमच्या बरेपणाचेरूय ताची नदर आसा आनी देखूनच ह्या वायटाचेर झूज मांडपाक जेन्ना आमी भितरल्यान तावन प्रयत्न करता म्हणपाक जाता 18 वर्सां ही वस्तोरी जी त्या देव मंदिरान त्या वेळार आसली 18 वर्सां झुजताली घोडे आपणाचेच वस्तोंगी झुजताली वो दुसऱ्यांचो आदार घेवन झुजताली वेगवेगळे उपाय आपणायताली आनी ह्या पासत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून दवरूंक जायनासली म्हणटच उपाय केल्ले तिणें जाल्यार असल्या उपायान देव आपलो उपाय घालता आगे तूं ह्या वायटांतली सुटली आनी तिका बरी केली भाव भयणीनो आमी हें बरेंपण एकामेका सवें करता तेन्ना जायते पावटी ज्या कोणाक बरें दिसना बरें जाल्लें ते वेगवेगळे तरेन उलयतात अधिकारी आसात त्या पासून उलयतात आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हो देवस्थानाचो अधिकारी आसा तो रागार जालो कोण तरी बरो जाला पूण ताणें आपलो कायदो बेगीन बेगीन वयर काडलो सोनवारा दिसाक येनाका दुसऱ्या दिसाक येयात बरीं जायात आनी वसात भाव भयणीनो सोनवार म्हणल्यार खेरीत भाशेन जायतो लोक देवस्थानान मागणें करपाक येता आनी भोव करून जेन्ना लोक ह्या देव मंदिरांत आसतालो तेन्ना जेजू आपुणूय देव मंदिरांत आसतालो केन्नाय शिकोवन दितालो केन्नाय तांकां पिडा रोगांतलीं बरीं करतालो आनीक हें करता आसतना जो भितुल्लो काळोख आसा आमचो तो पयस करपाक जेजू उलो मारता आनी जेन्ना ह्या अधिकाऱ्यांनी आपणाची आडकोड घातली तेन्ना जेजू खर उतरांनी उलयलो ताका दोंगी पासून म्हणलें दोंग्यानो तुमचे भितरलो जोण एकलो तुमच्या गोरवांक वो पाड्यांक पासून उदकाक व्हरतात तेंय एक काम तर सगळ्यांक जरी तर आमी कायद्याक लायलें आनीक कायदो आमकां जाय ते भाशेन इंटरप्रीट केलो जाल्यार आमचें जिवीतच काळोख जातलें देखून जे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते सारके समजूंक आनी तांचें इंटरप्रिटेशन जें आसा तें आमी सारकें करपाक जेजू खेरीत भाशेन तांकां उलो मारता तर भाव भयणीनो जेजू जेन्ना आसा तेन्ना ह्या दुस्मानांक लॉस जाली जे कोण जेजूचें बरेंपण वा जेजूची मिनिस्ट्री जेजूचें मिसांव बंद करपाक सोदताले आडावपाक सोदताले तांकां लॉस जाली आनी लोकांन हें जें कितें बरेंपण जाता उजवाड जो तांकां दिश्टी पडटा त्या पासत देवाक आर्गां दिलीं ती खुशाल जाली आयची परब जी आमची हिंदू भाव भयणां मनयतात ती एक खुशालकायेचीच परब एकामेकाक उजवाड दिवपाची परब एकामेकाक गिफ्ट दिवपाची गरज परब आनी खेरीत भाशेन ती आयज मनयतात जेन्ना राम सीता आनी लक्ष्मण जीं वनवासाक आसलीं ती परतून भितर सरतात परतून आपल्या गांव घरा भितर सरतात हाचीय ती परब आयज मनयतात तशेंच ती मनयतात लक्ष्मी हाचो जल्म म्हणजे जी गरीबसाण आसा ती पयस जावन जाय ती प्रॉस्पेरिटी भितर सरपाक जाल्यार भाव भयणीनो हें सगळें फकत एक परब कशी न्हय पूण आमच्या जिवितांत जरी तर सारकें जातलें जाल्यार आमच्या जिविताचो काळोख आसा पातकाचो काळोख आसा वायट संवयांचो काळोख आसा तो नपयत जावपाक जाय आनी तो नपयत जातलो जाल्यार आयचें देवाचें उतर आमकां देवाचीं भुरगीं कशीं जावपाक आपयता आनी ह्याच पासत आमकां म्हणलां सोमया सवें तुमी उजवाड जाल्यान
कित्याक पवित्र स्नानान आमकां धुवून काडल्यात, पातकांतली आमकां सोडवण दिल्या, खुर्साचेर मरून जेजून आमकां सगल्यांक ही सोडवण पावयल्ली आसा. तर ही सोडवण आमी जेन्ना जोडटा तेन्ना क्रिस्ता सवे तुमी उजवाड जाल्या. तर आमीच जरी तर जोण एकलो उजवाड जालो जाल्यार उजवाडाची भुरगीं कशीं आमी दिसाच्या दिसाक जिवंक जाय. न्हयच फकत आमच्यो वायट करण्यो पयस करून, पूण जाता तितलें बरेंपण एकामेका सवें करून, एकामेकाक आदार दिवन, एकामेकाच्या बरेपणांत आमी खुशाल जावन, आनी जें कितें एकामेका सवें वायट आसा ताचेर झूज मांडूंक आमी एकामेकाच्या आदाराक पावूं. तर हीच कृपा ह्या आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक मागून घेवया. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमची हिंदू भाव भयणां दिवाळीची परब मनयतात तेन्ना हे आमच्या सगल्या हिंदू भाव भयणांक आमची परबी पाठोवची. वो करून तुमच्या शेजाऱ्याक तुमी जेन्ना तुमच्या हिंदू भाव भयणां मदें रावतात तेन्ना आमची सगल्यांची परबी तुमी तांकां पाठोवची. तांच्या घराब्यान उजवाड आसूं, तांच्या घराब्यान सगल्या वायटाचेर तांकां जैत मेळूंक आनी खुशालकाय हे दिवाळीची तांच्या जण एकल्याच्या घराब्यान आसून आमच्या सगल्या हिंदू भावा भयणांक ही परबी आमी पाठोवया. हॅपी दिवाली.